सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक मुळे तुमी म्हज्या उतरां पोरमोणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे कोरेशीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कोडून येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. तांणी ताका म्हळें, आमी अब्रामाची सोसोत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीपाड केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, पातो करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूण तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाची सोसोत म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर इगोनात देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगतां, जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका परतीपाड केलो, अब्राम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हळें, तुमी अब्रामाचे पूत जाल्ल्यात जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवाक वचून आयकोल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. तांणी ताका म्हणलें, कामसारान आमी जल्माक येवंक नात. आमकां एकलोच बाप आसा, तो देव. जेजून तांकां म्हळें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात, कित्याक हांव देवातान उपजलां आनी आयलां. म्हजेच कुशेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता.